भाड्याचे मनीस दवरून फोटोग्राफी करून जे लोकांक तालाव येयल्ले तेजे बद्दल आमी एक फोंडा कावन्सिलाक म्युनिसिपालिटी कावन्सिलाक आमी रेजोल्युशन केल्लेलें। त्याच बरोबर हेजे पयलीं आमचे फाटले कावन्सील आसतना आमी रोड डिनोटिफाय करपा खातीर गव्हर्मेंटा कडेन मागलेलें आनी आमी प्रोसेस केल्लो। तेन्ना गव्हर्मेंटान कितें केलें, एक नोटिफिकेशन पब्लीश केलें आनी हितून कितें नॅशनल हायवे जी आशिल्ली जी बेळगांवच्यान रस्तो बेळगांवच्यान ते फोंडा वाया पणजी जो रोड आशिल्लो तो एक बेळगांव टू फोंडा वाया मडगांव असो एक नॅशनल हायवे आशिल्लो। तेन्ना फोंड्यान बायपास आशिल्ले, आतां कुट्टीच्यान बायपास बोरीच्यान बोरी भायर सरला, कुट्टीच्यान बायपास फर्मागुडी भायर सरला। जे ज्युरिडिक्शन म्युनिसिपालिटीचे भायर आसा थोडो पोर्शन येता पार्वती टेंपला कडेन तो हायवेक येता। ते भायर हें करता आसतना आतां आमच्या सिटीन उरला तो रस्तो एकूच उरला नॅशनल हायवे पोस्ट ऑफिस टू धवळी जंक्शन। जेन्ना आमी मागलेलें की हो डिनोटिफाय करचें, सिटी रोड करचें म्हणून आमी एप्लाय केल्लें आनी PWD कडेन। जर सेंट मेरी हायस्कुलाक ते धरून मारुती टेंपल पर्यंत हो सिटी रोड जाला आनी पोस्ट ऑफिस टू बोरी म्हणजे धवळी बायपास हो स्टेट हायवे। जेन्ना गव्हर्मेंटान गॅजेट पब्लीश केली, हें केलें की within the limit of the city of Panjim Corporation of Municipal Council up to the distance terminating to the national highway shall be declared as a state highway। आता जितले सिटीन रस्ते जे आसा पळय न्ही ते जेन्ना दोनी सायडीच्यान बायपास जाल्ल्या कारणान सिटी रोड करचे ही आमची मागणी आशिल्ली। जेणे करून भुरग्यांक घेवन स्कुलाक पावपाक सकाळ फुडें उठोन जेणे करून फोंड्या बाजारां येणारे लोक जे सिटीचे लोक तांकां जर हेल्मेट घेवन येवचें पडपाक लागलें जाल्यार ते हेल्मेट सांबाळटले काय पिशव्यो सांबाळटले। हांव पुलिशेची चूक करिना, कारण वयल्यान कितें आसा जे IAS ऑफिसर जे आसात ते डिफरंट स्टेटीचे आसा आनी तेंची स्टेटी भरपूर मोठी आहा आनी तेंची म्युनिसिपल ज्युरिडिक्शन सुद्दां जें आसा कॉर्पोरेशन जें आसा तें मोठें आसा, 5-5, 10-10 किलोमिटर 15-15 किलोमिटर तांकां ज्युरिडिक्शन आसता। आमच्या गोंयांत जें आसा आमचें रेडिएशन फोंडा म्युनिसिपालिटीचें 4 किलोमिटरान भितर आहा। अपील करता की जर तांकां दिसता लोकांचो जीव वाचोवपाचो, लोक सेफ उरपा जाय जाल्यार तेणी प्रत्येक परचेस जी गाडी आसा ते गाडयेचेर हेल्मेट दिवपाक आनी विदावट हेल्मेट जर कोण दिना जाल्यार ती गाडी रजिस्टर करप ना। हें तेंचें डिसिजन तेणी एक सर्कल काडपाक जायो प्रत्येक कंपनीक आनी हो तेणी हेल्मेट कशें दिवप, कारण ते लोकांचें बर्डन पडपाक जायना। ते तेणी जो तेंचो कॉस्ट आसा ते कॉस्टान घालून लोकांक दिवचें, जेणे करून प्रत्येका कडेन जर हेल्मेट आसलें जाल्यार प्रत्येक मनीस हेजे फुडें हेल्मेट वेव करतलो। त्याच बरोबर ज्यो गाडयो हाय स्पीड आहा किंवा ज्यांचे CC 400cc 300cc 350cc आसा ह्यो गोंयान गाडयो कोता येना, कित्याक गोंय हें ल्हान आसा। कारण तेजेर विचार करचो, कारण आज बुलेट किंवा ह्यो मोटरसायकली ज्यो येयल्या पळय न्ही तितून भुरगे रेसी मारतात आनी ते रेसींनी नाहक जे आसा जे आपूण बाबा स्वताक स्लो गाडी घेवन वयता तेंचो बळी वयता।